क्रिस्तांत हाय म्हज्या मोगाच्यानू देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. पवित्र सोबेंत आमी आज भाग्यवंत जुजेची दोबाजीक परब समोरमतांव. बायबलांत ताच्या जिविता वयर जोबोर आमकां वाचूंक मेळना. शुभ वर्तमानांत भाग्यवंत जुजे एक धर्मवंत मनीस कसो जिवीत जियेलो इतलेंच आमी आयकतांव. 8 डिसेंबराचे पाप सायब फ्रांसिस्कान भाग्यवंत जुजेच्या मानांक हे वरोस भेटयलां. बापायचें काळीस हो भाग्यवंत जुजेचो गूण वळखून घेवन ह्या संदर्भार पाप सायबान एक गुंवळीक चीट बरोवन इग्रोज मातेक भाग्यवंत जुजेची देख घेवन जिवीत जिवंक आपोवणें दिलां. हे चिटीर एका जाग्यार तो अशें बरयता: एक दादलो केन्ना बापूय जाता. जल्माक थावनूच दादलो एक बापूय कसो वाडोन व्हड जायना. ताणेन एका बापायचें रूप घेवची गरज आसा. बापायच्या जिविताची आकारणी करूंक जाय. एका भुरग्याक संवसारान जल्माक हाडटूच आपोआप एक दादलो बापूय जायना. आपल्या भुरग्याची जबाबदारी घेतल्या उपरांत एका दादल्याक एक बापूय म्हणूंक जाता. असलें जबाबदारेचें जिवीत दादल्यांनी घेवंक पाप सायब उलो करता. पवित्र सोबेंत भाग्यवंत जुआंव बॉस्कोक आमी तरणाट्यांचो बापूय म्हूण वळखतांव. अनाथ भुरग्यांची जबाबदारी ताणेन आपणाचेर घेतली आनी असो भाग्यवंत जुआंव बॉस्को तरणाट्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर वावुरलो आनी तरणाट्यांचो बापूय जालो. भाग्यवंत जुजेक एक आदर्श बापूय म्हणूंक फावो. तो आपणाचें व्हडपण पळयना, आपणाचें चिंतिना, पूण आपलें सगळें जिवीत सायबीण मायचे सेवेंत आनी बाळोक जेजूच्या मोगान सारता. असो भाग्यवंत जुजे रोसणारा देवा बापाचो रूपकार जावन जियेता. जल्माक आयलेलीं आमचीं भुरगीं ती रोसणार देवा बापाचीं भुरगीं. आमी दादल्यांनी ह्या रोसणार देवा बापाचो रूपकार जावन भुरग्यांचो सांबाळ करुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी जिविताची वाट चलोवंक म्हाका शिकय. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.